The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. GSB समाजाचे नंबर 1 सिंगिंग रियालिटी शो सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिस्मॉन्ट एजन्स इंडियाचे अनेक एपिसोडाक तुम सर्वांकय हांव मोगान स्वागत करता आसा. आमगेल कार्यक्रमांत आमगेल समाजाचे ख्यात गायक जावन आशिल्ले तेसले पंडित रामदास कामत आनी पंडित अजित कडकडे हांगेले मस्त गीत आमगेले कंटेस्टंट्स तुमगेल मुखारी प्रेजेंट केल्ले आसांची. आज ही आमगेल एपिसोडांत आनीक एक इतले गीत घेवन येनो आमगेल कंटेस्टंट्स येवचार आसात तुमगेल मुखारी. सुरेख हांव स्वागत करच्या इश्ट पावता आसा ख्यात सितार वादक जावन आशिल्ले तेसले अंकुश नायक हांकां. अंकुश अण्णा मोगान स्वागत करतास तुमकां. ख्यात पकावज वाजक आमगेले मस्त मोगाचे राघवेंद्र मल्लिमाम आमगेलो टेसती मल्लिमाम तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. महानिर्णायक पुतूर नरसिंह नायक माम आमगेलो टेसती नायक माम मोगान स्वागत करतास तुमकां. अद्भुत हिम्मेळा सेक्शन आमगेलो टेस कीबोर्डारी आमकां साथ दिता आसांची दीपक बेंगळुरू तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. ताळ वाजोवचार आसा ती रामनाथ किणी तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. पखावाज वाजोवच्याक महाराष्ट्रांतून आमगेलो टो आयिल्ले तेसले श्री हृषिकेश शिंदे आसांची तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. तशीची तबलेन तूं आमकां साथ दिता आसांची अभिजीत शेणे अभिजीत अण्णा मोगान स्वागत करतास तुमकां. आयचे एपिसोडाचे फर्स्ट कंटेस्टंट आमगेल मुखार येता आसांची उज्ज्वला पै. उज्ज्वला आराम आसात वा? आजी खंयची गीत प्रेजेंट करता आसांची? हांव जन विजन जाले आमा रामदास कामत मामा लायक कोन प्रेजेंट करा ती. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. जन विजन झाले आमा जन विजन झाले आमा विठ्ठल नामा प्रमाणे विठ्ठल नामा प्रमाणे जन विजन झाले आमा माय बाप पाहे तिकडे माय बाप विठ्ठल हे रकुमाई रकुमाई विठ्ठल हे रकुमाई जन विजन झाले आवा वनपट्टण एक भावा वनपट्टण
विठ्ठल नामा प्रमाणे जनविजन झाले आमा जनविजन झाले आमा. धन्यवाद. उज्ज्वला ಖುಷಿ ಜಲ್ तुमगेल पद ऐकून राघवेंद्र मल्ली माम तुमगेल कमेंट्स. आणि काही उज्ज्वल देव येशिले इथं म्हळ्यार कामत मम्मा लेवलर पावचे तरी जायना जाल्यार एटलिस्ट एक 10% पूण येच्यो करूं की म्हणून प्रयत्न करूं शिकतारस की तूं वय शिकतारस वय आतां तूं शिकतास म्हणून जाल्यार त्या विशयार हांव कमेंट करूं जायना खंय खंय कसकसले लॅप्सस आसा ते तुका कळून अशा पुरो न्हय नाजाल्यार रिलीज करतना कळता हांव ह्या लेखेली हे न्ही म्हणून कळ्ळें करेक्ट न्हय आतां हे अनुभव जावन अशा पुरो कसकसल त्या कामात मामान सांगिल्लें ते साद म्हळ्यार हे न्ही म्हणून तुका हे अनुभव जावन अशा पुरो न्हय आमी पळय सान आसतना बदल सांगचें म्हणून जाल्यार म्हगेले नशिबान तूं नाशिल्लें की केन्नाय हांव लेखन आशिल्लें आमी सान आसतना रेडिओन आयकत आशिल्लीं ती तागेले 83 वर्स म्हणटाना तागेलो हांव पका वाजिलोले एक भाग्यवान मनीस म्हगेल खातीर लॉटरी ती कळ्ळी बाय मुंबयन तूं बट तज्ञ जाल्यार हें पद सांगता ताणें ओरिजिनल हांव सान आसतना ज्यो रेडिओर आयकत आशिल्लो पळय तेंची खंय तकून येत आशिल्लो म्हणून म्हाका येवूंक ना एक व्हड चमत्कारशी म्हणून हांव केलें बट नायक बाबा म्हजें नायक बाबा कसलें ना ते तशीच तें म्हणून म्हळ्यार वर्साचें कसलें येना एज नो बार म्हणटात पळय तेची हरकत तेची त्या दिवसा सांगताना ताका हुशार नाशिल्लो तो म्हणालो स्टेप सील दवरून घे हांव निमगेल कोळे कांती पाप तागेलो हात गडगडत आशिल्ले म्हळ्यार स्टेप सील ओपन करचें तें म्हगेलें आशिल्लें हांव लागीं बशिल्लो ताका पळोवन म्हगेलो हात गडगडता असो ओपन करून दिवच्याक सो दोग जाणां परिस्थिती अशी ताका मातार म्हणून बट तागे लागीं बसतना त्या नमुने वायब्रेशन आमकां भंय करता बट ताजी एक कसले एक तागे ताणें एक परफॉर्म केला तें आयकतना असो पळय न्ही तूं हे सुमार तुगेलें इनपूट घाल्ला ताजे खातीर हें रावंड दवरलेलें न्हय जनाल एक क्वॉलिटी भायर येवो म्हणून सो वंडरफूल म्हळ्यार तूं प्रयत्न केलेले एक व्हड विशय एक विचारू पुरो जन काही सांगची एकची विठ्ठलू म्हणटाना आनी रखुमाई म्हणटा दोग जाणां नांव केन्नाय सम घेया ती कितें उज्ज्वला म्हणटाना हांव उजला म्हणटा तुका चलत वे ना न्हय कशी काही उजला म्हणटा वा ना तुका कोप येता न्हय म्हगेलें नांव उज्ज्वला म्हणटा तशींच विठ्ठलालय नांवां रखुमायल नांवां दोनूय सम घेवका हां ऑल द बेस्ट. धन्यवाद. धन्यवाद मल्ली माम. नायक माम उज्ज्वल अल्प परफॉर्मन्सा ಬಗ್ಗೆ तुमगेल कमेंट्स. रागणाने एक विषय सांगलाय 83 वर्स सारी रामदास कामत मामान म्हणटनाय तागेल यंगर डेसार ताणें कशी म्हणला ते तशी येत आशिल्ले ते कशी म्हणूंक वतना म्हण म्हगेला ताका आन्सर आसा कित्याक म्हळ्यार तो रामदास कामत मामू आमी न्हय तो आमकां साध्य ना ताजे खातीर आमगेले जाग आमगेलेची तसले लेजंड्सार जाग लेजंड्साची ताजे खातीर तांकां आमी लेजंड्स दंतकथे म्हणजे ताजे खातीर आनी हें रावंडाचे आमगेले उद्देशूय तेच कसो म्हळ्यार तसले आमगेल समाजाक मात्र न्हय तांणी सगळे हिंदुस्थानाचे एक संगीत लोकाचे एक गौरव सगळे जगत्यार पावयल तसले एक अत्यंत श्रेष्ठता तांगेल भितर आसा पळय त्या सगळ्याकय कळका आमगेल चेडवांक कळका आनी तांकां अनुसरण करका अनुकरण न्हय आमगेले पुरा सिंगर्सान करूं ट्राय करचें अनुकरण तांणी कसं म्हणलां तें न्हय तांकां अनुसरण करून आमी खंय ताय पावयेत म्हळ्यार एक प्रयत्न करचे तसले एक कोरका म्हळ्यार उद्देश तसले असले गायक आमगेर समाजांत आसून सगळे जगत्याक पावले पडटानी कितली व्हड एक साधना म्हणटना म्हाका एक उडगास आयले एक इंटरव्यू तूं रामदास कामत माम सांगता सुधीर फडकेंजीन ताका एक रेकॉर्डिंगाक आपयलें पद खंयचें म्हळ्यार प्रथम तुझं पाहता रेकॉर्डिंगाक आपयल कसं म्हळ्यार शुक्रार ताका सकाळीं फोन केला आयतारा सोमार रेकॉर्डिंग
सोमार रेकॉर्डिंग असं येऊ का. रामदास कामत मामाक आयतारा सोलापुरा प्रोग्राम असं. आयतारा सोलापुरा प्रोग्राम सोमार रेकॉर्डिंग येऊ का ताणें मुंबई कशी येवचे. सोलापुरा प्रोग्राम जेवन येवन रेकॉर्डिंग इमिडिएट येऊ का म्हळ्यार कशी सांगता काय. सांगतना बाबूजी सांगता काय होडना तू फाय येवन पद आनी कंप्लीट आमी बसोया. तूं वचून सोलापुरा वचून कार्यक्रम जावन कारार भायर सरून यो येतर रेकॉर्ड करुया म्हणून. बाबूजी इतले एक व्हड पर्सनॅलिटी मराठी संगीताचे. मराठी म्हणून न्हय तांकां पुरो आमी मराठी कन्नड तसल ग्रेट सांगना ना. आमी तशी सांगू काही ना जे आमगेले चुकी जाता. तांणी पुरो आमगेले सारस्वत संगीत लोकाचे अत्यंत श्रेष्ठ. बाबूजी सांगता काही कांय व्हडना जेल्ला म्हणके करुया म्हाका तुजी जाव का म्हूण. फिल्मा पद तें इट्स फॉर फिल्म कडेक हां बाबूजीन सांगला म्हणून रामदास कामत मामू शनिवारा थंय पावन हांगा सोलापुरा आयतार सकाळीं पावन सांजे प्रोग्राम जावन राती 11 साडे 11 भायर सरून हेरदूस दनपार 2 गंट्याक मुंबय पावता. दनपार 2 गंटे मुंबय पावल्यार 3 गंटे स्टुडियो वता. 3 गंटे स्टुडियो वचून 4-5 गंटे ताई थंय म्हणटना फुडें पुरा कशें म्हळ्यार आतां म्हणके कंप्युटरायज्ड न्हय सिंगींग लायव्ह विथ द इन्स्ट्रुमेंट्स नो ट्रॅक सिस्टम. त्या ट्रॅक सिस्टम आत्तां येयले. हांव प्रथम म्हणटना 1977 तो ट्रॅक सिस्टम येनी आशिल्लें आमी पुरा लायव्ह म्हूण काय आशिल्लें विथ द इन्स्ट्रुमेंटाची. ते म्हणटना इतली एक मुग्ध आनी अत्यंत ओपननेस सारी रामदास कामत माम सांगता की एक 4 वेळा म्हणटना पर्टिक्युलरली केलो प्लेसार मागीर स्वर उलगनी इताका म्हूण म्हळ्यार ट्रॅवल करून आयला सगळे राती ट्रॅवल करून आयला स्वर उलगना म्हूण. जाल्यार थंय भितर कन्सोला बशिल्ले बाबूजी सांगता काय वाह क्या बात है क्या बात है क्या बात है म्हणटा काय बाबूजी. म्हळ्यार हाका कळटा असं हो मागीर समना जाल्यार बाबूजी कसं जालें अशें म्हणटा. अशें एक 2 वेळा जाता 3 वेळा सांगता काय त्या पक्वाज आसता कसं की प्रॉब्लम जाला म्हण तेची स्पॉटार. आनी एक वेळा सांगता काय हार्मोनियमाच्या तूं त्या स्पॉट वाजयले ಸ್ವಲ್ಪ फॉल्ट जाला म्हणून. तेन्ना रामदास कामत मामान एक 3/4 घंटो प्रॅक्टीस करता स्वर बसले टेक जाले ते पद खंय वचून पावले म्हणून सगळा काय गोत आसा. प्रथम तुझं पाहता सुपर 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 हिट पद ते तो सांगता. तो कसं सांगता म्हूण म्हळ्यार बाबूजी कितली ग्रेट म्हणून. म्हळ्यार खंय एक स्वर लागनी म्हणटना ताणें स्वर लागतना म्हणून जाल्यार आनी वपास 3 घंटो म्हळ्यार स्वर लागना. एक श्रुती स्वर उमळला पळय इट्स अ व्हेरी सेन्सिटीव थिंग. मस्त सेन्सिटीव. तूं एक व्यक्तीक समस्वर लागून म्हणची व्यक्तीक तो स्वर लागून म्हणटा असं म्हणलें ताका तूं बाद दिव का म्हणून जाल्यार 4 वेळा कसं की तुवें स्वर ಸ್ವಲ್ಪ उणी लागली ಸ್ವಲ್ಪ चेड लागली म्हणून 5 वेळा सांग तूं 6 वेळा सांग 7 वेळा लागना स्वर. कित्याक म्हळ्यार मायंड तितली सेन्सिटीव आसता. जाल्यार बाबूजी कितली ग्रेट म्हणून अनेक ग्रेट आमगेले रामदास कामत माम सांगतास. म्हळ्यार कलाविदांगेले भितर कितली ग्रेटनेस आसता. तसं जाल्यार पद म्हणटना आमी ಸ್ವಲ್ಪ तांणी कसं म्हणला त्या ಸ್ವಲ್ಪ भावने फॉलो केल्यार चेंज जाता चेडा. तांणी कसं भावनेर म्हणला कशी त्या एक लायन वनपट्टण एक भाव देवाले नामस्मरण करताले हांकां की वन आनी पट्टण कसलोय प्रश्न ना पुरा एकची. म्हणलें एक म्हळ्यार मेडिटेशना टायप वता अशें हें तशी जाल्यार मितीन तसल पुरा भाव आमी व्यक्त करूंक प्रयत्न केल्यार आनी काही चेंज जाता. देव बरें करो. धन्यवाद नायक माम. थँक यू उज्ज्वला. ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट कंटेस्टंट आतां आमगेले मुखार येता तांची चिन्मय नायक. चिन्मय हाजी खंयची पद प्रेजेंट करता तांची तुमी. हांव रामदास कामत मामा हांणी सांगिल्लें देवा तुझा मी सोनारा म्हणून. अद्भुत पद लायकून प्रेजेंट करा. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. देवा तुझा मी सोनार देवा तुझा मी सोनार देवा तुझा मी सोनार तुझे
नामाचा व्यवहार नामाचा व्यवहार देवा तुझा मी सोनार देवा तुझा मी सोनार मन बुद्धीची कातरी मन बुद्धीची कातरी राम नाम सोने चोरी सोने चोरी राम नाम नाम राम नाम सोने चोरी सोने चोरी तुझे नामाचा व्यवहार नामाचा व्यवहार देवा तुझ्या मी सोनार देवा तुझ्या मी सोनार नर हरी सोनार हरीचा दास नर हरी सोनार हरीचा दास नर हरी सोनार हरीचा दास भजन करी रात्रंदिवस भजन करी रात्रंदिवस देवा तुझ्या मी सोनार देवा तुझ्या मी सोनार तुझे नामाचा व्यवहार नामाचा व्यवहार देवा तुझ्या मी सोनार देवा तुझ्या मी सोनार देवा तुझ्या मी सोनार धन्यवाद चिन्मय तुमकां कशें फील जालें तुमगेल परफॉर्मन्स खुशी झालं खुशी जालें अंकुश अण्णा तुमकां कशें दिसलें हांगेल परफॉर्मन्स चिन्मय तुगेले वॉयस चांग आस मस्त ओपन आस तूं एन्जॉय करता आशिल्लो पद म्हणटा आसतना तूं म्युझिशियन्सा पळोवन न्हू इनवॉल्व जावन न्हू एस्पेशली एक आर्टिस्ट म्हणटा ना दोन नमन्याचे आसताची एक रेकॉर्डिंगान तूं चांग आशिल्लो आर्टिस्ट आसता केलो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आसताची तुका एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जेवचे एक मस्त पोटेन्शियल दिसता आस ऑफकोर्स नोटेशनार पुरे थोडेची तुगेले स्वरा वयर थोडे काम करता केलो कडेन स्वर करेक्ट स्पॉटार येता नाशिल्ले बट अदरवायज तूं एन्जॉय करता आशिल्लो तें मस्त इम्पॉर्टंट एक्चुली एक म्युझिशियनाक एस्पेशली स्टेजार परफॉर्म करता आसतना आमी कसं करता आसाची तें आमी एन्जॉय केल्यार खंयचेय कामान तूं म्युजीक म्हण न्हय खंयचेय कामान तूं आमी करता आसचें काम आमी एन्जॉय केल्यार ताजे इतलें छान कसं न्हय ते म्हळ्यार आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा म्हणचें सो तशीच कीप एन्जॉयींग बट कीप प्रॅक्टिसींग तुगेलें म्युजीक प्रॅक्टीस करता राब कसं तूं एक अटेम्प्ट करतास एक प्रयत्न करतास तें आनीक एक छान रितीर भायर येवत तशी प्रॅक्टीस करता राब येस ऑल द बेस्ट धन्यवाद अंकुश अण्णा नायक मावन तुमगेल कमेंट्स चिन्मय तुका कशी दिसता देवा लायक जाला लाग जाला न्हय न्हय वय वय पप्पा साव कसाले कमेंट करचे न्हय वय लायक जाला म्हाकाय जलारी मेगेल पशी हें पदा बगे हांगा आमगेले मराठी माणूस हांगा आसा तशी तागे लागीं आमी ಸ್ವಲ್ಪ ज्ञान घेवया हें पदा बगे मेगेल बदलाक रागण उलयता ह्या कोण कोणा सांगता गो तसकी चिन्मय नरहरी सोनार सांगता. होय. विठ्ठलाक होय कोणा सांगता विठ्ठलाक विठ्ठला कसा लागो तसकी ते तो विठ्ठलाल भक्त नाही तो वय कोणालो शिवाल भक्त आसता हा मागीर कसं जालें मागीर एकलो दणी ಅವನು ताका चल्ल्या चरड जाल्या री हांव विठ्ठलाक एक हें सोंटा पट्टी म्हणटा त्या होय. करयता म्हणून हा
बट ताचे फूड एक व्हड एक घटन घडली म्हणून हें जान सांगता ती तें वही दिसता म्हणून खंय म्हणून हांव सांगता म्हळ्यार को रिलेटेड तो शिवा सोडून कोणाकय पूज केलेलो मनीस न्ही एका टायमार ताका जान येवन रिक्वेस्ट करतात खंय आमगेल विठ्ठला एक तूं किरीट करून दिवं का म्हणून कोण तो विठ्ठलो म्हणून आमगेल देव करून दिना हांव ईश्वर आसून कोणाक पुजिलेलो मनीस न्ही हांव करून दिना तुगेलें काम न्हू मरे करूं कसो म्हगेलें काम हांव कोणाक काम करचें तांकां मात्र करता तें म्हगेली जबाबदारी आनी म्हगेलें हें म्हणून कडेरी ताका कोण एकल्यान येवन सांगलें तुका काम करूं कावे तुका एक काम करी तुका पळोवचें ना हांवें दोळा पट्टी घालतात तुका दोळा पट्टी घाल न्हू तागे लेद्रा वचून न्हू तूं हातान पळोवन माप घे आनी ताजे नंतर किरीट कोरून दी म्हणून आतां हें कोरिलेशन खंय म्हणून सांगता हांव तो हांव चमकलो दोळ्या पट्टी घाल न्हू तागेले पांडुरंगाला माथ्या पडताना ताका ईश्वराले पिंडी दिसली अयो तूच देवा ईश्वरा म्हणून तागेले माथ्ये ईश्वराले पिंडी आत्ताय पळयला रे तागेले माथ्ये ईश्वराले पिंडी विठ्ठलाले ईश्वराले पिंडी म्हळ्यार लिंग म्हणून तो हांव किरीट करून दिता ताजे नंतर सांगता तो तुझा नामाचे व्यवहार हांव केल्ले म्हणून म्हळ्यार एक नमुना व्यवहार न्हू हो हागेलें नांव घेवन तागेले व्यवहार करचे तागेलें नांव घेवन हागेले व्यवहार करचे तें देवा तुझा मी सोनार हांव सोनार म्हळ्यार आगसाळांचो सॉरी सोनारांचो कळवे सोनार म्हळ्यार सोनार भांगरा काम करतालो जाल्यार हाणें केल्लें कशें जालें तागेले नांवां व्यवहार करता आशिल्लो तो ईश्वरू म्हणून विठ्ठल वेरी ताका देवान विठ्ठलान दाखोवन दिलें कोण आसला रे देव पुरो एकुल्याक यो हांगा म्हणून पळयता आनी तागेले माथ्याक ईश्वर लिंगशी दिसलें म्हणून त्या नमुन्याचें हें कोणाल कंपोजिशन कोतास की नरहरी सोनार त्यांनी हा नरहरी सोनार वय वय ताणें बरयलें करेक्ट वय. वय कोण चाल लागेल म्हणून ना, ना. यशवंत देव गेल्ले काका लायक सांगला तुवें धन्यवाद नायक मामान म्हाका एक चान्स दिले हांव सांगच्याक धन्यवाद मले मॅम मस्त ऐकून तुम्ही विश्लेषण दिलं सर नायक मॅम कमेंट्स दितांच की तुम्ही हांव दिवन गेला तेवढेच ताजे खातीरच रागणान हें म्हणल्यार विचार मेळटा म्हणून आमगेलो उद्देशू आमकां विचार कळका म्हणलें न्हय तशें जाल्या निमित्तीन रागणाक सांग म्हणून सांगिल्लें आनी प्रति एक आमी तेची वापस सांगचे बदलाक चंद जाला प्रति एक वापस तेची कशें म्हळ्यार साहित्या ಬಗ್ಗೆ आमी ಸ್ವಲ್ಪ मन दिल्यार आनी खंय छान करूं येता म्हणून तितलेची देव बरें करूं धन्यवाद नायक मॅम थँक्यू चिन्मय ऑल द बेस्ट सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीजन 4 पावर्ड बाय लेस्मोंट एजेंसी इंडिया तो नेक्स्ट कंटेस्टेंट आमगेल मुखार येता संची वैशाली प्रभू वैशाली वेलकम थैंक यू कंची पद प्रेजेंट करता संचाजी आजी अजित कडकडे जीले सुंदरते ध्यान चंद कोण प्रेजेंट करा ऑल द बेस्ट थैंक यू सुंदरते ध्यान उभे विटेवरी सुंदरते ध्यान उभे विटेवरी करकठावरी देवोनिया करकटावरी देवोनिया सुंदरते ध्यान उभे विठेवरी सुंदरते ध्यान उभे विठेवरी सुंदरते ध्यान उभे विठेवरी तुळसी हार गळा कासे पीतांबर तुळशी हार
पीतांबर तुळशी हार गळा कासे पीतांबर आवडी निरंतर हेंची ध्यान सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी मकर कुंडल तळपती श्रवणी मकर कुंडल तळपती श्रवणी मकर कुंडल मकर कुंडल आ मकर कुंडल तळपती श्रवणी कंठी कौस्तुभमणी विराजिता सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडीने सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी करकटावरी ठेवोनिया करकटावरी ठेवोनिया सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी थँक्यू म्हाका मस्त खुश जालें तुमगेलें पद आयकून हो मल्लिमाम तुमकां कशें दिसलें वैशाली परफॉर्मन्स होय म्हाका खुशी दिसली दिसलें खुशी दिसलें आयकत आनी मात्र थोडे वॉयस थोडे प्रॉब्लेम आशिल्ले की हाजे ना ना. म्हाका ए शार्प जावंक आशिल्लें हा ते मागीर ते मागीर उलया ते मागीर हांव ते उलयना ते कित्याक म्हळ्यार म्हाका खुशी दिसलें हां म्हणून हांव ते उलयना ते मागीर येता सब्जेक्टार एक कसं म्हळ्यार तूं शिकता आसवे हां म्हणून कळत ते कित्याक म्हळ्यार खंय चिके ताकडे कडेन तोड ते पळय सम्मार येता तूं ताकडे कडेन पळयत आशिल्ली कळ्ळें
ते तुगेले टेंटिविटी लायक आशिल्ले कित्याक म्हळ्यार तांणी चिके वग्गी तोड दिल्ले तेन्ना तुका कळ्ळें हां अडे लास्टाक पुरा जन ಒಟ್ಟು गडबडले त्या वेळेन कळ्ळी तुका एक कसन म्हळ्यार लायक पद सिलेक्ट केला हांवें फर्स्ट क्लास थँक्यू संपूर्ण हरिपाठ मध्ये त्या वेळेला एक हांवें तूं नायक मामान सांगिल्लें आशिल्लें हें पुरा हरिपाठाचें म्हणून हांवें तूं गजर हांवें तूं घेतात हें पुरा सुंदर ते ध्यान उबे विठे वरी भारी लायक सांगला हें भारी लायक फर्स्ट क्लास थँक्यू व्हेरी नायस Thank you. गॉड ब्लेस यू धन्यवाद माली माम नायक माम तुमगेल कमेंट्स वैशाली चंद जाला थँक्यू ए शार्प जे अवकाश आशिल्लो तुका आतां तूं म्हणलें खंयचें तूं ए ए अर्द पिक्चर तसलो प्रॉब्लेम जायना मग हां मागीर म्हळ्यार स्टेजार थोडे वॉयस लो वता म्हणून हांव थोडे हाय घेवचें बरें म्हणून ए शार्प म्हणल्यार बट पक्का लो खंय वच्चें न्ही मग हांगा खंय लो गेला मामान म्हळ पळोवन हांव मोस्टली लो गेलची दिसता म्हणलें ना बा खंय लो वच्चें न्ही इट्स अ सायकॉलॉजी तितलेच अर्द पिक्चर कसलोय व्यत्यास जायना कांय व्यत्यास जायना अर्द पिक्चरी तूं ए शार्पार म्हळ्यार कसो जाता आशिल्लो म्हळ्यार तबलो मात्र मेळत आशिल्लो तुका वय बाय तबलो मात्र म्हळ्यार पुरो आशिल्लो वय नाका तेन्ना तुका कशें दिसता म्हण म्हळ्यार मेगेल पदाक पकवाज ना आशिल्ले म्हूण दिसता वय ताजे पशी तूं अर्द पिक्चर उणेर म्हण चिचांग न्हय बाय तूं म्हणलेलो कशी जाल्ला म्हळ्यार मात्र प्रश्न हांगा खंयचे पिक्चर म्हळ्यार प्रश्न येना एक दोनीच कसं म्हण म्हळ्यार तूं आलाप करून वापस घेता पळय तूं आलाप खंयची स्पॉटार प्रारंभ केला पळय तेच स्पॉटार तोकून घेवका जाता हां एक आवर्तना तूं सम मारी सम टू सम म्हणता म्हण जाल्यार तूं सम टू सम आलाप करका खाली तूं सम मारवता म्हण जाल्यार पद म्हणटना आलापय तशीच येवन खालीर तोकून वापस सम मारवचुका जाता तें एक केन्नाय फॉलो करता हांगा तूं म्हणलें सर कंप्लीट खालीर तोकून समा गेले आलाप जे तर सम मार तोकून घेता आसता थंय तोकून मुखार फुल्ल चेंज जालें रिदम एक थियरी फॉलो करता म्हूण रॉंग वे न्हय आयकतले कळना संगीत कळलें कळता हें खाली तोकून समा आशिल्लें समा तोकून समा वचून स्टार्ट जालें अर्धा नंतर म्हणून आनी कसं म्हण म्हळ्यार एंड करतना तांणी ती खाय फिनीश करतना तूं गडबिडीशें केल्ली सोडपाक करेक्ट रिदमा वयर ती खाय घेवका शिवाय आमकां इश्ट आयलो म्हणटकीर रिदम तांणी वाजोवका म्हण आमी एक्सपेक्ट करूं जायना चेडा रिदमाका आमी म्हणका आमी म्हणलें हाका तांणी रिदम घालची न्हय तशें आमी तें ताळा बगे स्वल्प जागृत घेतल्यार आनी खंय चंद करून म्हणून येता देव बरें करो थँक्यू धन्यवाद नायक माम ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೈಶಾಲಿ Thank you. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅತ್ತ ವೇದಿಕೆ ವೇರು स्वागत करूया विद्या प्रभू हांकां विद्या आज तुम्ही कंच पद प्रेझेंट करचार आसा ते हांव अजित कडकडे संतान सांगिल्लें वृंदावनी वेणू भजन सांगता अद्भुत भजन लायकून प्रेझेंट करा थँक्यू वृंदावनी वेणू वेणू वृंदावनी वेणू वेणू वृंदावनी वेणू वाजे वृंदावनी वेणू वाजे वृंदावनी वेणू वेणू कवणाच्या मयी वाजे हो वेणू कवणाच्या मयी वाजे वेणू नादे गोवर्धनु गाजे वेणू नादे गोवर्धनु गाजे वृंदावनी वेणू वेणू वृंदावनी वेणू वाजे वृंदावनी वेणू पूच पसरुनी मयूर विराजे हो पूच पसरुनी मयूर विराजे हो पूच पसरुनिया पूच पसरुनिया पूच पसरुनी मयूर विराजे माझ्या पाहता बासती यादव राजे राजे वृंदावनी वेणू वेणू वृंदावनी वेणू वाजे वृंदावनी वेणू
कटाई झाली पक्षी थोडे निवांत राहिली पक्षी थोडे निवांत राहिली वैरा भाव समूळ विसरली हो वैरा भाव समूळ विसरली वृंदावनी वेणू वेणू वृंदावनी वेणू वाजे वृंदावनी वेणू ध्वनी मंजुळ मंजुळ उमटती वाकी रणजण रणजण वाजती ध्वनी मंजुळ मंजुळ उमटती वाकी रणजण रणजण वाजती देव विमानी बैसोनी स्तुती गाती देव विमानी बैसोनी स्तुती गाती गाती देव विमानी वैसोनी स्तुती गाती देव विमानी बैसोनी स्तुती गाती भानुदासा पावनी प्रेम भक्ती भानुदासा पावनी प्रेम भक्ती प्रेम भक्ती प्रेम भक्ती वेणुनादे ओ वेणुनादे ओ वेणुनादे ओ वेणुनादे गोवर्धनु गाजे वेणुनादे गोवर्धनु गाजे वृंदावनी वेणु वाजे वृंदावनी वेणु वेणु वृंदावनी वेणु वाजे वृंदावनी वेणु वृंदावनी वेणु वृंदावनी वेणु धन्यवाद विद्या कशी प्रॅक्टिस केला म्हणकी पद सांगला की तुम्ही हां सांगला म्हणलें तो पळोवक ओके अंकुश अण्णा तुमकां कशें दिसलें विद्याल परफॉर्मन्स विद्या चंद करून म्हणला एक प्रोफेशनल सिंगर कशें म्हणटा न्हू ते तितले कॉन्फिडन्सार तूं म्हणला वॉयसाचे कसं एक प्रोजेक्शन म्हणटाचे एक थ्रो म्हणटाचे वॉयसाचे चांग आसा कॉन्फिडंट जावन म्हणला लास्ट कैकी एक कडेन मध्य थोडेची फंबल जाली थोडेची बट ओवरऑल परफॉर्मन्स पळयतना इट वॉज अ गुड परफॉर्मन्स म्हणल्यार कोणें आयकतल्यांक बरें एक चांग फील जाता व्हेरी प्रोफेशनली म्हणला मस्त ब्रायट फ्युचर आसता तुका ऑल द बेस्ट थँक्यू धन्यवाद अंकुश अण्णा नायक मॉम तुमगेल कमेंट्स विद्या प्रभू तुगेले संगीताचे प्रभुत्व म्हाका खुशी जालें हें कोणाल स्टायला कमेंट सांगोतस की कोण हें अशी कमेंट करचे गोतस की गतना गोत ना मालूम माना नहीं मैं ऐका नहीं मैं तो चंद जाला गो मा थँक्यू मस्त कोशी जाला म्हाका भारी चंद जाला स्वर लागील रीती आनी स्वरार तूं राबील रीती अद्भुत जावन आशिल्लें अंकुशान सांगिल्लें म्हणजे एक प्रोफेशनल सिंगींग दिसली म्हाका एक 2-4 विचारू हें आमकां प्रॉब्लम हेच हांगा बसली कुडले 2-4 विचार सांगका जाता विचार कसो लयना पुच्छ पसरुनी पुच्छ जेवचे नजे पुच्छ पसरुनी मयूर विराजे पुच्छ म्हणरी हे कसले बाल बाल म्हणरी हाजे मयुराचे तेजे गरी सोडता पडता मयूर न्हय मयूर तेची ते मागीर आनीक वारे वाकी ऋणजण ऋण झुण
त्या सम करून घेवका त्या सोडल्यार मागीर तसल कसले हे ना आनी तूं अनेक अद्भुत कसं म्हण दोन्ही चरणा तूं हें कोणाल रचन गोतस की चरणा तुका भानुदासन हां भानुदासाले एक होड संत तो मस्त होड संतू संपूर्ण तागेलें जीवन परमात्माल वयरी ताणें शरणागत जावन बरयलें तसलें मस्त काणी आसता तागेलें सांसान घटना काणी म्हणजे कशी घटना तागेलें जिवना जालेलें आसा इतली चिंद बरयला दोन्ही चरणां तूं खंयचे दोन्ही चरण खंयचे ताजे तृणचाराचरू विसरली गायी व्याघ्र एकठाई झाली नाही वय पक्षी कुळे निवांत राहिली वैरभाव समूळ विसरली इतली अद्भुत अर्थ की मस्त जन कसं लागता म्हणारी गायी व्याघ्र एकठाई झाले कुडले तांचे वैरभाव समूळ विसरली म्हणून येऊ का म्हण लागतात त्यामुळे गायनी वागू ओटू जेतना तांगेल भित वयले वैरभाव गेल्ले म्हळ्यार अर्थ लागतात कळना तृणचाराचरू विसरली म्हणारी हांगा केवल गायी मात्र नाही खंयची खंयची प्राणी आस पळय आतां बोक्कोड आसा बोक्कोडू की एकय आनी हें तण खावचे तसले आनी बेरू सांसान खावचे तसले आनी पाल्लो खावचे तसले तसले पुरा कसो प्राणी पुरो आसा पळय ते तांणी चिरत 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 वतना हांगा कृष्णाल कोळल आयकता तांणी कृष्णाल कोळल आयकतना तांकां दिसता खंय कंप्लीट कशें म्हण मारी हें तण खावच्या विसरून गेले पुरा प्राणींक तृणचाराचरू विसरली चारा म्हळ्यार तण खावच्या विसरून गेले पुरा प्राणीक केवल गायक न्हय तशें म्हणून गायी आनी वागू एक जाग्यार आसल्यार तांकां ताय कितली विसरून गेला म्हळ्यार तांणी एक जाग्यार आस म्हणलें तांकां तांगेलें मना येतना गायी एक लागीं मेगेल आशिल्ले वाग म्हूण कळल्यार न्हय एका वागाक मेगेल लागीं अशी गाय म्हूण कळल्यार न्हय विसरून गेला तांकां थंय सांगता असो तेची भानुदासू मागीर कशें जालें तृणचाराचरू विसरली गायी व्याघ्र एकठाई पक्षींक पुरा तांणी कसं जालें पक्षी पुरा पद म्हणटा पळय पद म्हणटा ती वनांत पुरा पद म्हणटा ती तांकां पुरा पद म्हणून काय म्हळ्यार विसरून गेला पक्षीचे पद म्हणा कसं जालें एक कीर की कोकील की हें पुरा रोडची पुरा संगीत न्हय तांकां पुरा विसरून गेला म्हळ्यार इतली पुरा हें पुरा जनाक विसरून गेला कसले म्हळ्यार प्रती एक जिवील भितर आशिल्लें तसलें प्रती एक जिवील केवल गाय आनी वागा मात्र न्हय कितली जीव थंय त्या जाग्यार आशिल्ले कृष्णान कोळल वाजयत जागेरी त्या जागेरी वैरभाव म्हणले मूळ समेत विसरून गेला पुरा जिवात्माल भितरी वैरभाव गेला म्हणून अर्थ केवल गायक आनी वागा मात्र नाही म्हळ्यार अद्भुत जालें एक साहित्य दिला एक आनी हांतू येता पळय कसं जालें देव विमानी बैसूनी स्तुती गात सगळे देवता गण वैरी बैसून कृष्णाल कोळल कृष्णान वाजयतना आनी इतली पुरा विचार जाता तांणी पळयता पळय हांगा वैर ना मागीर गायी आनी वागू एक जाग्यार आसा पुरा पळय पक्षी पुरा स्तब्ध जाल्यात हो आमगेलें संगीत कसं जालें कांय ना म्हणटना तांणी स्तुती करतात खंय कृष्णाले कित्याक म्हळ्यार कृष्ण विंगड कोणूय न्हय श्रीमन नारायण तो हेची साहित्य कन्नडांतू 300-350 वर्सां फुडें विजयदास एक पदां बरयता कादना वत्सव हरी कादना म्हूण बरयता तांतू तो कसो सांगता म्हळ्यार सगळेची कृष्णान कोळल वाजून हें गोरवांक चरयतना वयर आशिल्ले पुरा देवदेवती पळयतात खंय आनी शिवूय पळयता खंय शिव कळना तांकां पळयतना सकल कशें दिसता म्हळ्यार आमी आकाशांत बसतना आमी हांगा सकल तोकून पळयल्यार आकाशार रात्रीचे सगळे नक्षत्र गण दिसता मदेंत एक चंद्र दिसता पुनवे ते दसवय तशीच वयर आशिल्ले देवदेवतेंक पुरा सकल गायो वासरू पुरा एक नक्षत्र गण अशें दिसून मदेची परमात्मा कृष्ण चंद्र अशें दिसता खंय अशी सांगता विजयदास म्हळ्यार एक भाव विजयदासान कसो बरयला आनी भानुदासान कसो बरयला हें दोनी भाव एकची भास विंगड
तशी म्हणून तांकां दोगांक कसलेंय कनेक्शन आशिल्लें ना. इताक म्हणून म्हळ्यार महाराष्ट्रांत खंयकी भानुदासू खंयची टायमार आशिल्लो, हांगा विजयदासू हांगा 300 वर्सां फुडें हांगा कर्नाटका आशिल्लो आनी तेन्ना कम्युनिकेशन एकल्या वचची प्रश्न ना. जाल्यार तांगेलो भाव तांणी परमात्मा पळयल रिती, परमात्माले खेळू तांणी आनंद घेतील रिती पुरा एकची. हांव इता सांगता म्हळ्यार सक्कड संतान बरयले तांगेले आध्यात्मिक संदेश एकची परमात्मा कसले अद्भुत जावन म्हणलां मात हें पद थँक्यू. म्हाका खुशी जाले. देव बरें करो. धन्यवाद नायक मॅम. थँक्यू विद्या. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. ಸೆಂಚುರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ GSB ಸೀಸನ್ 4 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲಿಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಏಜೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಮगेल मुखार संची संदीप सुरेश कामत. संदीप मॅम खंयचे पद प्रेझेंट करता संची आज तुम्ही? अजित कडकडेन सांगलेले निघालो घेऊन देताची पालखी मराठी. ऐकून प्रेझेंट करा. ऑल द बेस्ट. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. निघालो घेऊन दत्ताची पालखी निघालो घेऊन दत्ताची पालखी. आम्ही भाग्यवान आनंद निधान आम्ही भाग्यवान आनंद निधान. झुलते हळूच दत्ताची पालखी झुलते हळूच दत्ताची पालखी. निघालो घेऊन दत्ताची पालखी निघालो घेऊन दत्ताची पालखी. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. रत्नांची आरास साज मखमली त्यावर सुगंधी फुले गोड ओली. रत्नांची आरास साज मखमली त्यावर सुगंधी फुले गोड ओली. झुळूक कोवळी चंदना सारखी झुळूक कोवळी चंदना सारखी. निघालो घेऊन दत्ताची पालखी निघालो घेऊन दत्ताची पालखी. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. 7 जन्मांची ही लाभली पुण्याई 7 जन्मांची ही लाभली पुण्याई 7 जन्मांची ही लाभली पुण्याई. 7 जन्मांची ही लाभली पुण्याई. म्हणून झालो पालखीचे भोई म्हणून झालो पालखीचे भोई. शांत माया मूर्ती पहाटे सारखी शांत माया मूर्ती पहाटे
वाटे सारखी निघालो घेऊन दत्ताची पालखी, निघालो घेऊन दत्ताची पालखी. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. वाट वळणाची जीवाला या ओढी, दिसते समोर नरसोबाची वाडी. वाट वळणाची जीवाला या ओढी, दिसते समोर नरसोबाची वाडी. डोळ्यात गंगा जाहली बोलकी, डोळ्यात गंगा जाहली बोलकी. निघालो घेऊन दत्ताची पालखी, निघालो घेऊन दत्ताची पालखी. आम्ही भाग्यवान आनंद निधान, आम्ही भाग्यवान आनंद निधान. झुलते हळूच दत्ताची पालखी, झुलते हळूच दत्ताची पालखी. निघालो घेऊन दत्ताची पालखी, निघालो घेऊन दत्ताची पालखी. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. धन्यवाद. संदीप माम, मस्त आनंद जाल तुमगेल गीत ऐकून. राघवेंद्र मल्ली माम, तुमकां कशें दिसलें? संदीप खंयची गांवची? पुणे. करेक्ट. इतले लायक म्हळ्यार तशें कांय ना, कोणें सांगू जायना, बट तुगेले ते उच्चार आयकताना म्हूण निमगेलें खंयचें गांव म्हणून. एकय केरळा सायडाच्यान आमी निमगयता ती खंयचें गांव म्हूण. कळ्ळें तुका निमगोचें कारण तेचें अप्रतिम, भारी लायक सांगला, भारी लायक म्हळ्यार ऑलमोस्ट म्हळ्यार न्ही हांव तागे लाईव्ह सुमार पटी आयकलां हेंच पद. आनी एक मनशाले सात्विकता म्हणटात पळय, तो इतले सात्विक तो मनीस. कोण? अजित कडकडे. वय म्हळ्यार कोण बरयलो तो म्हूण लेक्चराक एका दत्त म्हणून इतले सात्विक मनीस की हांगा मस्त जनाक थोडेची मिसअंडरस्टँडींग आसता पुरो. सिंगर म्हणले कुडले काय तांगेलो अभ्यासू ते आमकां अगत्य नातील विशय ते म्हळ्यार एक अशी क्लियरिटी दिता तो इतली की हांव हांगा वेंकटरमण तावळ एक उल्लेख केलेलो आसा. वेंकटरमणाल देवाल पांय म्हणा पुजिलेले तुळशी हार वचून तागेले घरकड दिताना भितर वताना दारवंदेरी एक 10-15 अगरबत्ती लायला. देवस्थाना गेला म्हणगे परंबळू वेट करता आशिल्लो तो. यो रे म्हणालो, कोंकणीन उलयता ताणें. भितर वताना तागेले पायदार नकरे पायदूर नकरे बैस म्हणालो. बसलो. हा म्हणे देवळा आयला म्हणके दत्त म्हाका निमगेले वय रे. तो स्वामी समर्थाला आनी दत्ताला आनी भयंकर फॉलोवर. तशें म्हणून भयंकर सात्विक मनीस. कसले अड्डी खातालो करतालो कसले न्ही. मस्त जेन्ना गोतना ह्या विशय तितले बेस्ट म्हणूची तागेले तोंडा तोकोन आयिल्लो उच्चार आनी तुमी आजून आयकल्यार कळटा कितले भावन तागेल्यांत आसा म्हणून. भारी लायक तूं सांगला, भारी खुश जाले. धन्यवाद. व्हेरी नायस, खुश. देव बरें करो. धन्यवाद मल्ली माम. नायक माम, तुमगेल कमेंट्स. मेगेले तेच रागणान सांगिल्ल्याची मस्त चंद जाला संदीप, मस्त चंद जाला. धन्यवाद माम. आनी खंयचे व्यक्तीक ताका गोत्त आशिल्लो भास आनी ताणें वाडून आयिल्ले जागेर आशिल्लो तसलो भास त्या केन्नाय तागेले ते नेटिविटी मेळटा. ते तुका एडवांटेज आसा हे रावंडात. ते तुका नेटिविटी मेळ्ळा तुका. तेजे भितर भारी लायक जाला. आनी ಕೆಲವು स्पॉट्स ताणें म्हणलेले ते ಕೆಲವು स्लर्स आनी काही ಸ್ವಲ್ಪ परफेक्ट करूं जाता आशिल्लें म्हणून म्हगेलो अभिप्राय तितलेची. त्या सोडार अदरवायज यू आर व्हेरी व्हेरी फायन, व्हेरी नायस. भारी चंद जाला तूं म्हणलेलें एक. आनी रागणान सांगिल्लें एक विचारू जाल्लें
आनीक अजीत कडकडे एक होडपण कसं म्हळ्यार ताणें मंगळुराक खंयचेय गांव आयल्यार व्हड्ड स्टार हॉटलातूं राबयता ताणें न्ही वे तितली व्हड कलावीद तो जाल्यार ताणें मंगळूर आयल्यार राबचें आमगेले नागेंद्र प्रभू मामा घरल्याक ताका इतली मोग नागेंद्र प्रभू माम म्हळ्यार नागेंद्र प्रभू माम आनी नागेंद्र प्रभू मामाल बायल माई तांणी दोगांय ताका कितली चंद करून पळोवन घेतात म्हणून तांकां गोत्त आसता ताजी वॅल्यू कोण तो अजीत कडकडे तागेले भितर अशें कशें जालें तसल पुरा कलाविदाल भितर परमात्मो वास करून आसता तसल तांगेल हृदया भितरी परमात्मा वास करून आसता तशें जाल्यार भितर तसल ते कलाविदांक मोग करचे जाल्यार भितर परमात्मा मोग केलेलें पुण्य नागेंद्र प्रभू मामा आनी तागेले बायलेक आसता तांणी तितली चंद करून ताका पळोवन घेता ती आनी तोवय तशीची मंगळूर आयल्यार तांगेले घरल्यागी राबता हें एक व्हड विशय इता म्हणून फक्त जाणां गोत ना हें खंडित विचारू ताजे खातीर हांव कळका म्हणून इता म्हणून मरे आमी कोणाकय कसं प्रिती दिता पळय त्या प्रिती तांणी दाखयता ती तेन्ना तो कितली व्हडू कितली सानू म्हळ्यार प्रश्न येना ऑफकोर्स खंय खंय लेजंड तो भजने विशयातू एक क्रांती केलेलो तसले अजीत कडकडे माम तशी मस्त छंद म्हणला तू अनेक विषय मस्त छंद म्हणला तू देव धन्यवाद बरें कर धन्यवाद अनेक नायक मामाला ॲड करचेस म्हळ्यार ताणें सांगिल्लें एक म्हणजे तागेलें इतलो व्हड मन की मंगळुरा येताना नागेंद्र मामा ते बसताना आमची गेल कोण कोण भजन सांगताले आसा ती तांकां पुरो आपय म्हणून ताणें सुमारसे कड तांगेला कडेन भजन आयकून घेतील मनीस हो अजीत कडकडे तांगेले घर कडेन म्हळ्यार तितलो व्हड मनुष्य उदार मन तांगेल तर बरें इतलें ना म्हणून जाल्यार विंगड कोणें आर्टिस्ट जाल्यार इतली वगी सुलाभेर पळोवचेका मेळना ती तांतूय अशें आशिल्लो तो मनीस ह्या ते एपिसोड दवरलेले निमती एक सांगता थँक्यू मस्त खुश जाता ह्या पुरा विचार ऐकूच्याक आमकां धन्यवाद नायक मॉम धन्यवाद मल्ली मॉम धन्यवाद संदीप मॉम Thank ऑल you. द बेस्ट हांगा आतां आमगेले ह्या राउंडान तूं आमगेले सक्कट कंटेस्टंट्स जाल्यार परफॉर्मन्स जाल्लेले आसा आतां आमगेले जड्जस जाला वच्चा अंकुश अण्णा आयचे राउंड तुमकां कितले खुश दिले आयचे एक राउंडा ಬಗ್ಗೆ तुमगेले ओपिनियन ह्या राउंडांतू पुराय कोण कोण पार्टिसिपेंट्स आशिल्लीची बदाची चांग म्हणला तांणी तांगेले एक पोटेन्शियलाक समजावन पुरो जाणांनी चांग केला आनी आय थिंक पंडीत रामदास कामत माम आनी पंडीत अजीत कडकडे मामा तांकां दोग जाणांक एक चांग ट्रिब्यूट या दोग जाणांक म्युजिकल ट्रिब्यूट म्हणटाची दॅट एक बदा एक इतले जनान इतले पार्टिसिपेंट्सान पद म्हणची मात न्ही ते पद म्हणका जाल्यार ताजी मातशी मस्त काम आसता मस्त थिंकींग इनवॉल्ड आसता प्रॅक्टीस आसता रिसर्च इनवॉल्ड आसता ते पुरे केल्ला पार्टिसिपेंट्सान आनी ते दिसता सो हांव इतलेची हे पुरा पार्टिसिपेंट्सा सांगता कसं म्हळ्यार आज ह्या राउंडान कसं पुरे तांकां एक जड्जसाला दुखून ओपिनियन्स मेळ्ळा जो कसं सजेशन्स मेळ्ळा ते पुरे तांणी चांग कोन पॉझिटिव्हली घेवन फ्युचर राउंडान तूं मागीर फायनल्सान तूं ते पुरे तांणी और तांगेले फ्युचर करियरान ते पुरे तांणी एब्जॉर्ब करून घेवन ताजेर काम करून तांगेले म्युजीक इम्प्रूव करता म्हणून तितले हांव तांकां विश करता आनी तांकां पुरो जाणांक हांव ऑल द बेस्ट सांगता धन्यवाद अंकुश अण्णा तुम्ही आज आमगेल कार्यक्रमांत आमगेलो ಒಟ್ಟು निर्णायक जावन आशिल्ले आमकां बारी खूश जाला तुम्ही मस्त लायक कमेंट्स सजेशन्स दिल्ले आसा आमगेले कंटेस्टंट्साक खंडीत तांणी मुखारच्या दिसान तूं ते एक एडॉप्ट करून घेतांची म्हण एक नंबीक आमगेले यूथ ऑफ GSB तर्फेन तुमकां मस्त धन्यवाद मल्ली मॅम तुमकां एक बारी लग्गे आशिल्ले एक विचार मराठी संगीत तुमगेले आनंद पळयतना आमकां कळत आशिल्ले ते तुमकां आयचे राउंड कशें दिसलें खंडित लायक जाला म्हाका कित्याक म्हळ्यार गेल्लेले चड कांय न्हय एक 40 वर्सां तकून हांव महाराष्ट्रांत आसा गांव उडपी जाल्यार हांगाचे मातयेचे परंपळ सोडूं जायना बट थंयचे नायक मामान तावळ सांगेल म्हणके कंपोज करतालीं मराठींतू आनी ड्रामा हे दोन विषय भयंकर स्ट्रॉंग आसताय तशें जावन नाट्य संगीताक मस्त सकड उत्तेजन मेळ्ळेलें एक ग्राउंड ते सुमार सकड जाला आनी आयचे राउंड हे सिलेक्ट केलेले कोण म्हूण म्हाका गोत आसा हे महानिर्णायक शिवाय विंगड कोण म्हळ्यार तशें म्हणावं बट तागेलेच हें सिलेक्शन म्हूण म्हाका गोत आसा ते पळयतना कळ्ळां म्हाका महानिर्णायकान सिलेक्ट केलेले कित्याक म्हळ्यार
तांगेल एक लायक पद आजी त्या सिलेक्ट करून येवन सांगचे त्या एका चेडवान धैर्य केले तेंचे एक व्हड विशय त्या तितले करता म्हणटाना तांणी भारी लायक करून सांगला तांणी तो कसले ह्या ना इता म्हळ्यार आमगेले चेडवा भारी लायक केला आनी मुखारी तांगेले पळया तांणी कशी कशी इंट्रस्ट घेता ताजे वयर आसा ती केलो जेन्ना म्युजीक मात्र घेवच्या पुरो ती केलो जेन्ना आमगे तांगेले प्रोफेशन दोन घेवन म्युजीक परस्यूट करताली आसा ती सो तांगेल वयर आसा कितले तांणी इंट्रस्ट येता बट ह्याय एक एपिसोड आसा अजित कडकडे माम आनी रामदास बुवा दोग जाणाले भारी लायक एक अप्रतिम एक विचार म्हणून हांव लेखता भारी लायक जाला थँक्यू व्हेरी मच धन्यवाद मल्ली मॅम तुम्ही केलो तुमगेले एक्सपिरियन्स शेअर केल्ले आसा सो आमकां मस्त खुशल तुमगेले एक्सपिरियन्स पुरो आयकून मस्त धन्यवाद तुमकां यूथ ऑफ GSP तर्फेन अनेक पाटी धन्यवाद सांगता तुमकां नायक मॅम तुमीच एक सिलेक्ट केलें ते राऊंड आयचे तुमकां कशें दिसलें ओवरऑल आयचे राऊंडाचे एक एक्सपिरियन्स आजी ह्या राऊंडाचे म्हाका सकडा पशी खुशी जालेलो कसं म्हणारे हांव जजमेंटा खातीर हांगा आयलो येतना येद्रा एक चेल्ली मेळ्ळी म्हाका येद्राक ती महाराष्ट्रांत कोणू हांगा येयलशी आशिल्ली म्हाका लागीं वतना कळ्ळें ती आमगेली धन्या ती एंकर करता आसा आयचे हें एक आमगेले पुरा स्पर्धेक हें राऊंडाक तूं इतली सिद्ध जावन आयलस पळय आज कसो कार्यक्रम फस्ट तुका अभिनंदन आमगेलें धन्यवाद मॅम दोनीचे हें सुत्तू आमी करूं कारणच कसं म्हळ्यार हांव मस्त वेळा सांगला हांनी पुरा म्हणलेलें पद म्हणची तितली सुलभ न्हय मस्त कश्ट आसा आमगेल जिवनांत कसं म्हळ्यार आमी सान्न आसतना रेडियो थंय नाशिल्लो आमगेल्या घरल्यागी आमगेल्या घरल्या म्हूण न्हय सगळे गांवां दोन रेडियो आसल्यार व्हड विशय कोणाले घरल्या रेडियो आसा म्हण जाल्यार तो श्रीमंत म्हणल्याक ना तो हॉटला ओनर म्हणल्याक दोनीच कित्याक म्हळ्यार हॉटलां आसता आशिल्ले व्हड इतली व्हड रेडियो दवरता आशिल्ले ते हॉटलांत पुरा रेडियोर तकून सांगली स्टेशनां तकून येवचें मराठी की सिलॉन स्टेशनां तकून येवचें फिल्म सॉंग्स की हें पुरा आयकून आमी वाडडिलें सांगली स्टेशनां तकून पुना स्टेशनां तकून पुरा हें पुरा पद येता आशिल्लें तेन्ना तशी आमकां हें पदाची वॅल्यू कसो म्हणून गोत्तास ताजे खातीर आतां चेडवांक युट्यूबात तांगेले फिंगर टिप्सांत मेळटा बट तांकां जावका की नाका की म्हळ्यार आमके कळटा आमकांय कळका आमी नॅक्स्ट जनरेशना चेडवांक कशी गायड करूं येता असल एक सब्जेक्ट आसा म्हणून आज हें राऊंड केलेलें मितीन हें पुरा चेडवांक दिसता कसं म्हणारे ओ तशें जाल्यार असल पद आनी खंयचें आसा म्हूण सोदून वच्चा म्हूण आज केलो चेडवान सिलेक्ट केलेलें पद पळयतना म्हाका खुशी जालें तांणी म्हणलेलें लेवल कितलें आसा आमी ओरिजिनल सिंगर्सार लेवलाक आमी कंपेर करूं वचूं ना त्या केल्यार आमगेली चूक जाता त्या करूनच आमी कित्याक म्हळ्यार तांणी जन्मा येयले ते आमकां तसल पुरो दिवचे खातीर हें चेडूं कशें म्हणटा ती तांणी प्रयत्न कसो केला कसं टफ आशिल्लें पद सिलेक्ट करून घेतला हें पुरा पळयतना त्या चेडवां बगे आमकां मोग येता तांणी तितली कश्ट पावन केला न्हय म्हणून तशें जाल्या निमित्तान हें राऊंड एक मस्त आनंद जालें आनी सगळे इतले 22 चेडवान हें राऊंडांत म्हणलेलें आसा पळय पद एका पशी एक रत्नच पद कंपोजर्स की आमकां त्या एक नेवणारी त्या कंपोजर्सांक पुरा एक उडगास करून तांकां एक आमगेले मनांतूल एक नमन पावोवचें की बरयल्यांक तांकां एक नमन पावोवचें की सक्कड संतांक गेले एक उडगास करून घेवची की हें पुरा साध्य जालें आमकां कित्याक म्हळ्यार हातूंत भावगितां आनी हें कसलें नाट्यसंगीत अभंग भक्तिगितां पुरा आशिल्लें म्हणटना इतली खोशी जालें आनी हें चेडवान पुरा इतली पुरा छंद करून म्हणटना कशी भायर पडोवचें मात तांकां कश्ट न्हय मस्त कश्ट जाता ताजे खातीर कशें केलें म्हळ्यार आमी आलोचन केलें हें 22 चेडवांय फाय आनी नॅक्स्ट राऊंडा येवन नॅक्स्ट राऊंडा नंतर आमी 8 की 9 चेडवांक मोस्टली 8 चेडवांक आमी क्वॉलिफाय करचें म्हणलें निर्धार घेतला फायची राऊंड पळोवन पुरा राऊंडात तांगेले टोटल परफॉर्मन्स पळोवन 8 चेडवांक नॅक्स्ट फायनल्साक एक तांकां क्वॉलिफाय करचें म्हणून इथं आमी एलिमिनेट करता नाका म्हणून भायर पेटोवचें ना
क्वॉलिफाय करचे तांकां अपडेट करचे कशें जाल्यार वयले तांकां अपग्रेड करचे 8 जणांका अपग्रेड करून फायनल्सा पेटोवचे नेक्स्ट रावंडात म्हणून तशी निर्धार केला आनी हे रावंडाचे एक व्हड एक विचार कसो म्हळ्यार अद्भुत जाल्लेले ऑर्केस्ट्रा हे आमगेले 5 रावंडाचूय दी बेस्ट ऑर्केस्ट्रा म्हळ्यार हांव टोटल ऑर्केस्ट्राचे समन्वय दृश्टीर सांगतास पूरा इन्स्ट्रुमेंट कशी मेळ लायला म्हणून ಕೆಲವು ರೌಂಡಾತು ರಿದಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆಕಿ ಕೆಲವು ರೌಂಡಾತು ಕೆಲವು ಲೀಡ್ ಕೆಲವು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದಾಲ್ಕಿ कसं ಸ್ವಲ್ಪ आमकां अशी नाका आशिल्ली तशी नाका आशिल्लें म्हूण दिसूं पुरो जाल्यार हें रावंडातू A to Z पुरा मेळ लायिल्लो पळय तबला सुपर्ब पकावाज वंडरफूल आनी ताळ आमगेले रमानाथ किणी तो मास्टर ऑफ ताळ तसले रमानाथ किणी अँड किंग ऑफ म्युजीक दीपू म्हणटना एकल्या पशी एकली 4 जण मेळनास पळय फोटो अद्भुत ऑर्केस्ट्रा हांकां अभिनंदना तशी मस्त खूश जाला हें एक रावंड देव बरें करो सक्कड आमगेले कंटेस्टंट्सांक तांणी मस्त काम केलां पदा खातीर तांगेली योग्यता अनुसार तांणी परफॉर्म केला म्हणून तांकां पुरो अभिनंदन सांगता मस्त धन्यवाद नायक मम तुमगेला आईची एक डिसिशन आमगेल कंटेस्टंट्साक मस्त हेल्प जावचे पुरो आज कसं तांणी स्कोरिंग उण केलेलं असल्यार पाय इम्प्रूव करून घेवन खंडीत तांणी परफॉर्म करचे एक चान्सेस तांकां आसा तुमी तत्तवळी सजेशन्स दिवंक घेवन आमगेल प्रोग्राम क्वालिटी इम्प्रूव करचे आशा पुरो आमगेल सिंगर्साल क्वालिटी इम्प्रूव करचे आशा पुरो मस्त सहकार दिलेलो आसा नायक मम यूथ ऑफ GSP तर्फेन मस्त धन्यवाद तुमकां आमगेल कंटेस्टंट्सान सांगिल्लें तसले पद तुमगेल तरी मस्त लायक जावन पावच्याक मुख्य कारण कसं म्हळ्यार आमगेलो ऑर्केस्ट्रा टीम खंयचे स्टायल ऑफ म्युजीक असो ते मस्त चंद करून प्ले करचे आसले कीबोर्डांत आमकां साथ दिवचे आसले दीपक बेंगळूरू तुमकां मस्त धन्यवाद अद्भुत जावन ताळ वाजयले ते आसले रामनाथ किणी तुमकां मस्त धन्यवाद मराठी संगीत म्हणटना ताजे एक फ्लेवर दिवच्याक आमकां महाराष्ट्रांतून येवन पखावाज वाजयले ते आसले ऋषिकेश शिंदे तुमकां मस्त धन्यवाद अँड ॲज ऑलवेज मस्त लायक कोनू तबला वाजोवचे आसले आमगेले अभिजीत अण्णा तुमकां मस्त धन्यवाद हांगाक आयची रावंड आमी मुक्ताय करता सांची आमगेल समाजाचे सक्कड अपडेट्स तुमी यूथ ऑफ GSP फेसबूक आनी यूट्यूब चॅनलार फॉलो करता राबयेत तशीच वॉयस ऑफ GSP समेत तुमी हांतो फॉलो करता राबयेत मस्त लायक इन्फॉर्मेशन तुमकां यूथ ऑफ GSP चॅनलार मेळचार आसा अनेक एक अद्भुत रावंडा ओटो तुमगेले एद्रामी येवचार आसा ती नमस्कार